राती आमकां 20:45 8:45 सुमार कॉल येयले. कॉलर आसा अनुप सावंत. तांणी आमकां सांगलें की हॉटेल डलास जे आसा ते एके कॉटेजीक फायर जाला म्हणून. इमिजिएटली म्हजी एक गाडी 2101 गाडी टर्न आउट जाली आनी जशें परत कॉल येवपा लागले म्हणून दुसरी गाडी हांवें हांगा पेडणेच्यान धाडली. दोनूय गाडयो कॉल स्पॉटार पावले आनी गाडी हे जे आसा थंय पावून फायर फायटींग स्टार्ट जालें. फायर जो आसा कॉटेजीस असल्या कारणान फायर जो आसा तो व्हडलो जालो. इमिजिएटली हांवें म्हापसा आनी पर्वरी इन्फोर्समेंट म्हाका हे केलें आनी म्हजे हायर ऑफिसर आहा पळय तांकां इन्फॉर्म केलें रिगार्डींग हे फायराचे. तकरीबन आमकां ना म्हटल्यार 3 ते 3.5 वरां लागली फायर पालोवपाक. सो तुमच्या मार्फत हांव सांगूंक सोदता की जे गेटी घालता पळय तेतूर फायर एक्सीस जावचो असो मातशें इनिशिएटीव घेता. हांव म्हज्या डायरेक्टराकूय म्हज्या रिपोर्टान घालतलो की गेटी आसा ते कमी आसा आनी विड्थ कमी आसा आनी गाडी फायराच्यो वचना. ओनर जो आसा पळय तो लॉस कितले ते अजून सांगूंक ना तेणे, पूण जो मॅनेजर आसलो तो बल्कि अराउंड 40 lakhs लॉस आसा. ऑपरेशन म्हणजे ना म्हटल्यार 5 वरां चल्लें. फूल कंप्लीट सारको हे करता म्हणसर 5 वरां लागले. आमी 9 थंय पावलेले आनी 3 आमी रिटर्न येयले. एकंदर जर पळयत जाल्यार जे कॉटेजीस आसात ते जळलेले आसात आनी खूब लुकसाण जाल्लेले आमकां दिसपाक येता. सद्या ऑल डिपार्टमेंट जे आसात हांगा इन्वेस्टिगेशन किंवा चवकशी मागीर जे कित्या खातीर जालें ते सद्या सुरू आसा. एकंदर जर पळयत जाल्यार सद्या शॉर्ट सर्कीट आनी हेर कारणां खातीर अशे इन्सिडंट घडीत जायत आसात. आतां कितले परमिशन हांच्या कडेन आसात आनी कितें आसात सगळें आमकां पळोवचें पडटलें. एकंदर जर पळयत जाल्यार हांगा ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणान येतात पण खंयची तरी जिवीत हानी जाल्लेली ना. हे एक पॉझिटिव्ह आमी म्हणूंक शकता, कारण हांगा जर कोण जर जिवीत हानी जर जाल्ले जाल्यार आयज व्हडलो इशू जावपाचो. पण सद्या तरी जे कॉटेजीस जळल्या आनी खूब लुकसाण जाल्लेलें आमकां सद्या दिसपाक येता. आनी मेन करून हेचे कित्या खातीर लागल्या हो एक सद्या प्रश्नचिन्ह आसा. आनी सद्या पुलिसांनी त्याच बरोबर फायर इन्वेस्टिगेशन सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी.